मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकूळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माथे आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा अरे बाबा 2-3 दीस जाले हांव हांगा येवन बसता आयज तरी म्हाका मातशें भितर सोडटा मरे पळोवया मातशें बेगीनूच सोड पळोवया मातशें राव सायबाक तरी पयलीं येवन मागीर पळोवया अरे आयज तरी म्हाका मातशें सोड रे भितर आवय साहेब मातसो बिजी आयज ताका मिटिंगे आहात मातशें बस मागीर पळोवया सर हांव भितर आयल्यार जाता यो कितें जालां तूं हांगा इतक्या उसरा कित्याक येयला सर 2-3 दीस जाले हांव तुमकां मेळूंक सोदता तुमी खूब बिजी आसा आयजूय म्हाका 3 वरां भायर बसचें पडलें आतांच म्हाका भितर सोडला तुमकां मेळपाक एक मिनीट आं अरे इका तुवें 3 वरां कित्याक भायर दवरली रोकडीच तिका भितर घालपाची न्हय तुमी जाणा लोकांचे कागाळी आमी कशे तरेन सॉल्व करता पळय ती आं सगळ्यांक समान न्याय दिवपाक आमी हांगा बसल्या हेच्या फुडें अशें हें परवडचें ना म्हाका तुजें हां म्हाका मेळपा खातीर तुका बरोच वेळ रावचो पडलो न्हय म्हणून म्हाका खूब वायट दिसता आं आतां कितें काम आसलें तुजें म्हाज्या कडेन आनी हांव तुका कितें मदत करूं सांग सर म्हाका कोणें तरी सांगला की तुमी ते बंदूक पिस्तूल चलोवपाचो परवानो दिता म्हणून हय आमी दिता तो परवानो पण तुका तेजें कितें मतलब आसा सर म्हाका बंदूक चलोवपाचो परवानो जाय कितें बंदूक परवानो जाय तो मुगो आमी फक्त हेका कोणाक आतां व्हडले पयशाकार आसता पळय कोणाची मालमत्ता आसता पळय तांकांच आमी हो बंदूक धरपाक लायसन दिता कारण तांकां कोणाचे अशे फोन येता किंवा ते अशे ते कोण ते पॉलिटिक्स कोण आसता पळय तांकां तेंचे धमके येता हेज्या खातीर आमी ताका परवानो दिता पण तुका हो कित्याक जाय सर हांव झोपडेन रावता म्हजे कडेन कसलीच मालमत्ता ना आनी म्हाका कोणेच धमकी दिवंक ना तर धमकी दिवना तर तुका हेची गरज कित्याक ते पिस्तूल घेवपाक कितले पयशे पडटा तुका खबर आसा ते आर्म कितें घेवपाक ताका लाखा पेक्षा चड पयशे पडटात ते तुज्या कडेन घेवपाक जातले हय सर म्हजे कडेन कितें आसा तें हांव विकून ते बंदूक घेतले तरी पयशे पावना जाल्यार बारीक बारीक म्हजे कडेन भांगराच्यो वस्तू आसा त्यो विकतले तरी पावना जाल्यार हांव म्हजें मंगळसूत्र विकतलें आनी बंदूक घेतले आगो हें सगळें इतकें करून कित्याक तुका बंदूक जाय हें मातशें म्हाका सांगताय तूं हांव तुका तेज्या खातीर कितें तरी प्रयत्न करतलो सर म्हाका न्ही 3 चलयो आसात आनी हालीं तुमी आयकता न्ही बलात्कार विनयभंगाचे प्रसंग कशे येता ते असलो कसलीय घडणूक म्हाज्या चलया बरोबर जाय हाची हांव कल्पना सुद्दां करूंक शकना सर आमी सर गरीब मनशां पूण आमी स्वाभिमानान जगतात सर अब्रू ही आमच्या खातीर खूब व्हडली तरी असली कसली घडणूक म्हाज्या चलया बरोबर जायत जाल्यार सर हांव ती बंदूक त्या मारेकराच्या तकलेर दवरून ताचेर गुळी मारतले सर म्हाका माफ कर ह्या खातीर तुका हांव तो परवानो पिस्तूल घेवपाक परवानो हांव तुका दिवंक शकना कारण म्हाजो कायदो हो तुका असले हाका परवानो म्हाका दिना दिवपाक सर मागीर आमी कितें करप पुलीस आमचें रक्षण करिनात तुमी आमकां बंदूक चलोवपाचो परवानो दिना मागीर आमी अशेंच मरप आमच्या चलयांक असले मानसीक आघात सोसूंक लावप हेजेर कितें तरी उपाय करता हांव एक काम कर तूं म्हाज्या सेक्रेटरी कडेन तुजो पत्तो नांव आनी नंबर दी हांव हेजेर कितें तुका हेल्प करूंक जाता तें हांव पळयतां खूब उपकार जातले तुमचे आतां कितें आशा उरल्या पळय ती तुमच्या सारकिल्या लोकां कडल्यानूच आमची जातली येता हांव सर
हे पळय आयची बातमी वाच. सेवरल रेप्स इन गोवा ऑफ लेट. राइट फ्रॉम मायनर गर्ल्स टू मिडल एज वुमन आर बीइंग रेप्ड. मोस्टली नॉन गोवन्स अँड मायग्रंट लेबरर्स आर इन्वॉल्ड इन द रेप्स. गोयना आमच्या गोंयांत मरे कितें घडटा पळय तें म्हाका कांयच कळना. पेपरांनी बातम्यो डेली वेगळे 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 येता. कितें रे तेतूच वाचलेलें एका भुरग्याचेर म्हणजे एका अल्पवयीन भुरग्यान दुसऱ्या एका अल्पवयीन भुरग्याचेर बलात्कार केलो चलयेचेर. ते गुरुवार आसा काय आतां. थोड्याच दिसांनी आयकूंक आयलें मामान आपल्या भाचयेक रेप केली. आनो गो कितें चल्लां पळय तें. 200 वयर गुन्यांव जाल्यात अशें हांवें खंय तरी वाचलां. पूण अजून मेरेन फक्त खेस्त मात्र फक्त तिगांकूच जाले आतां मेरेन. हें सगळें आयकतकूच मरे काही सामकें पिंता. गोंय पुलीस मरे भानगडीचो सोद केलो म्हणून दावो करतात. पूण खेस्त जाल्ली कोणाकूच आयकूंक ना अजून. आनी इतल्या प्रमाणान खेस्त उणी कित्याक जाता म्हाका तेंच कळना. हालीं मरे हें वाडत चल्लां. एक थोड्या वर्सां पयलीं सिद्धी नायक हय हेचें प्रकरण आयकूंक येतालें. खून काय आत्महत्या खूब बोवाळ जालो. सगळ्याक बोवाळ. कितें जालें निमणें तेजी कूड मरे अर्द्या कपड्याच्या स्थितींत दर्या देगेर सांपडलेली. कांयच ना. अरे गोवा पुलीस 24 वरां भितर गुन्यांवकारांक अटक करतात अशें म्हणटात. पूण अजून मेरेन कांयच जायना मरे. अरे अपराध करता पळय तेका अजून मेरेन कित्याक धरूंक ना. आनी पळय ही सिद्धीची केस आहा पळय ते केशीन आरोपी अजून मेरेन कित्याक अटक करूंक ना. म्हाका दिसता मरे हेच्या मध्ये मरे कोण तरी वजनदार मनशाचो हात आसा. वयना हांवें मरे तुका हांगा हेंच उलोवपाक आपयल्लो. म्हाका ते घरा कडेन हाका ताका कळपाक नाका आसलें. आमी मरे आतां हांव तूं आनी आमचे जे प्रतिश्ठीत नागरीक आसा ते फक्त प्रेक्षक कशे गेमींग बांदलेल्या भशेन पळोवंक शकना. हाचेर मरे आमी कितें तरी करपाक जाय. आमच्यो बायलां आमच्यो धुवो कितें तरी बरे भशेन भोंवपाक मेळटा हेची मरे आमी वेवस्था करूंक जाय. बरोबर. हे पुलीस पळय रे कितें केल्लें कशें दिसत ना काम. आतां हांव नको तांचे राजकारण्याचें चेपण आहा काय गुन्यांवान घुसपल्ले पयसो ओततात पळय ते हांव पळय सांगूं नको. पूण तुका एक सांगता असले मरे हळशिकावणे प्रकार जाता पळय ते बंद करपाक आमी वावरूंकूच जाय. खरें तूं आप्पा. एके मरे ल्हान चलयेचेर एका ल्हान भुरग्यान बलात्कार केला आनी हे बायलां मदें उलयता अमृते खंय उलयताले हें म्हाका कळ्ळां. आनी तूं जाणाय ती चली खंय गुरुवार आसा. हां आनी त्या चल्याक खंय मरे आतां धरलेलो आसा. अटक केल्या तेका. तूं म्हाका सांग त्या चल्याक कितल्या प्रमाणान शिक्षा जातली रे. आनी एक खबर कानार पडल्या तुज्या. अरे आपल्या चलयांक खंय संरक्षण दिवपाक बंदुकीचें लायसन मेळटा अशें म्हाका अमृत्यान म्हटलां. पूण म्हाका एक सांग तूं खरेंच तांकां लायसन मेळटलें रे. पळोवया चल अमृत्याक विचारया लायसन ताका मेळना जाल्यार. चलया. दत्तू आप्पा आतांच तुवें गोंयकारपण पेपर वाचलो पूण म्हाका एक सांग गोंयकारपण उरला रे आतां. गोंयकारपण पेपर आसा. हय गोंयकारपण सोंपलें. दोतू आप्पा तुकाच सोदूंक येताली आमी. माझी धू दोतू आप्पा माझी धू. कितें जालें गो कितें जालें सारकें सांग. दोतू आप्पा माझा संसार नष्ट झालो. काबार सगळे काबार. मोगऱ्या कितें जालां पळय तें सारकें समजोवन सांग गो आमकां. कितें सांगपाचें दोतू आप्पा आमचे पिरांकू सोपान खरें जालें. मोगऱ्याचे दुवेत.
समजता तशें सांगा, समजता तशें सांगा. उलयत न्हू कितें तरी समजून आमकां. दत्तू आप्पा, माझ्या 13 वर्सां ल्हान चलयेचेर ट्युशन शिक्षकान तेजो विनयभंग केलो. हांव पुलिशे कडेन सुद्दां गेले, पूण ताचे बरे संबंद आसलेले शिक्षकाचे आनी पुलिसाचे. तेंच्यांनी केस घेवपाक फाटीं सरलो. दत्तू आप्पा, मोगऱ्या, तू कांयच भियोव नाका. हांव गोंयना आनी सगळो गांव आमी तुज्या फाटल्यान रावतले. हो कोण पळय आसा, ही हळशीकपणां केल्या पळय, ताका ख्यास्त दिवपाक आमी झगडटले. तू कांयच भियोव नाका. चल रे, या ताच्या घरा या पयलीं. यो. भगवान, हे भगवान, लिप लाय दिल्याक रे. भायर यो. आगून येता. तुम्ही हांगा कित्याक आयलात? तुमच्या हांगा काम कितें आसा? मातसो मरे भगवंताक भायर धाड. तूं वच भितर. म्हाजो चेडो गेले 3 दीस घरा ना. तो बेंगलोराक भोंवपाक गेला. 3 दीस जाले घरा ना. आयजूच सकाळी ताका हांवें हांगा पळयल्लो. तेणी म्हाज्या चेडवाचे विनयभंग केला. नारग्या, तुका एक सांगता, असले हळशीक कृत्य करपी मनीस मरे आमकां उपकारचो ना. तेका ख्यास्त जावपाकूच जाय. तुका एक सांगता, हळशिकावण्या कृत्याचेर पांघरून घालपाचो प्रयत्न करूं नाकाय. आमी ताका सोडचे ना. हा ना, सोडचे ना तेका. आनी एक लक्षांत दवर, तुका एक चेडू आसा, तेजे कडेन जर असली आज्ञेर घाडली जाल्यार तूं ओगी जातलो. सांग, जातलो ओगी? म्हाका आनी म्हाज्या पुताक तुमकां हात लावपाक जाय अशें दिसता? अरे म्हाताऱ्या, उंचावयल्या पदार म्हाजे मित्र आसात आनी ह्या न्याया खातीर पळय तुमी त्यो आड्ड्यो मारतात, त्यो तेंच्या काना पर्यंत पावच्यो नात. नारग्या, आमी मरे हें प्रकरण अशें बेश्टें सोडून दिवचें ना. तुका एक सांगता, हांगा आमी आतां प्रतिज्ञा करता की ह्या प्रकरणाचो सोक्ष मोक्ष आमी लायल्या शिवाय सोडचे ना. अरे चल, तुमच्याकडे जा कशें करात. चला चला रे. हा, पोया. पाखऱ्या तुमकां कितें पोया. हा, तुमकां खबर आहा, आयज तुमकां हांगासर आपोवपाचें कारण म्हणजे आमच्या मोगऱ्या बायच्या चेडवाचेर जो अन्याय जाल्लो आसा, त्या अन्यायाक वाचा फोडपाक आनी त्याचो निशेध करपाक लागून आमी आयज हांगा जमलेले आसा. तुमकां खबर आसा आमच्या सर पुतून सद्या कितें घडटा पळय तें, आनी तेका लागून ही सभा घेतलेली आसा. तर आतां हांव रिक्वेस्ट करता शेवंतीबाई, तेणी आपली 1-2 उतरां सांगची. आज आमी हांगा अन्याय आड झुजपाक एकठांय जाल्यात. गांवचे खंयचेय चेडू हे आमचे चेडू. सरकार बेटी बचाव बेटी पढाव म्हूण घोशणा दिता, पूण तशें कांयच केल्लें दिसना. बायलां आड अन्याय केल्ले वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे 77 आमदार आनी खासदार आमचे राज्य करतात. आतां म्हाका सांगात, हे आमकां कसलो न्याय दितले? अशा टायमार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन झगडचें पडटलें. जो मेरेन ह्या घडणुकीत न्याय मेळना तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. आमी कसोच विसव घेवचे ना. आमची बायलां, आमची चेडवां बऱ्या न्यायाक पात्र आसात. सगळ्यांक जर समान कायदो, सगळ्या लोकांक जर एक कायदो, जाल्यार हांगा भेदभाव कित्याक? तो कोणूय आसूं, जेणे अपराध केला ताका शिक्षा जावंकूच जाय. तो मागीर दोतोर आसूं, वकील आसूं, सरकारी अधिकार आसूं, सामान्य मनीस आसूं, राजकारणी आसूं, ना जाल्यार धर्माचो प्रसार करपी साधू बाबा आसूं, आमकां कोणाचोच फरक पडना. प्रत्येकाक शिक्षा म्हणटा ती जावंक जाय. त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागतां, आमी सगळे एकठांय रावया. एकठांय असल्या मनशां आड झुजूया. असले कावच करपी, जी हळशीकपणां, जी भ्याडपणां बायलां आड आनी धाकट्या भुरग्यां आड करतात, तांकां ख्यास्त मेळपाकूच जाय. आयज ती मोगऱ्याची धूव, फाल्यां तुजी आसतली, तुजी आसतली, म्हजी आसतली,
हे अशेंच चलत रावतले। उचेले संबंध आशिल्ले लोक आपले पैशांचा वापर करून आणि शक्तीचे बळगे वापरून सगळे काबार करतले। आमच्या गरिबांचे कितें? मोगऱ्याक न्याय मेळपाकूच जाय। त्या खातीर पुराय गांवांत एकठांय येवन मोगऱ्याक आदार करपाक जाय। आमी सगळीं हांगा उपोशणाक बसुया आणि आमच्या मोगऱ्याक न्याय मेळो मेरेन आमी उपोशण चालूच दवरुया। जाले आमी जिखले तेका धरलो। दत्तू अप्पा, कलेक्टर साहेब आयलो। दत्तू अप्पा, मोगऱ्या, आमकां पुरावे सगळे मेळिल्ले आसा आणि दुबळ्यांक आमी सगळ्यांक भितर उडयल्या। तेन्ना तुमचें मातशें उपोशण फाटीं घेवचें अशें हांव तुमच्या कडेन मागतां। अमृत्या, आतां म्हाका कळ्ळें तुका कित्याक तें गन जाय आशिल्लें पळय तें। हांव आतां आमच्या सरकारा कडेन मागतलो की आमच्या ह्या चलया खातीर एक संरक्षण तुवें दिवचें म्हणून, कितें तरी कायदो काडचो म्हणून। हांव मना पासून मागतां। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्याचोच निमणो विजय जाता। आज तो आमचो जाल्लो आसा। आमी कलेक्टर साहेबाक देव बरें करूं म्हणटा। ते फुडें लक्षांत दवरात, सगळ्या बायलांनी आनी भुरग्यांनी स्वता खातीर झगडपाची गरज आसा। पेपरांनी बातमी आयल्यो त्यो वाचल्यो अश्यो गुट लावन उडोव नाकात। तेजेर कितें तरी फुडें सरात। आज जशें मोगरे अमृत्याक घेतले, म्हाजे कडेन आले, हांवें गोंयनाक फुडें काडलो, गोंयनांनी हांव तुमकां फुडें काडली आनी आज त्या खातीर मोगऱ्याक न्याय मेळ्ळो। लक्षांत दवरात, आयज म्हाका, फाल्यां तुका। भायर काड, दिसना ती। कलेक्टर इन एक्शन।